ह्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर आसात आमचे नवनिर्वाचित गोवा फॉरवर्डाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट काणकोण बाब दत्ता गांवकर, तशेंच आमचे ट्रेजरर उमेश तुपकी. आयज गोवा फॉरवर्डाची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें एक कारण प्रामुख्यान सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या पार्टीन गेल्ल्या म्हयन्याक डिसायड केल्लें की ह्या अधिवेशनाच्या पयलीं 12 तालुक्यांनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष वचप आनी लोकांले थंयची पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आयकून घेवप आनी ती ग्रिव्हन्सीस लोकां पब्लीक गोंयच्या विधानसभेच्या पटलाचेर मांडप असो आमचो ठरलेल्या प्रमाणे वेगवेगळ्या तालुक्यांनी म्हणजे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे 5 तालुके बार्देस, तिसवाडी, पेडणे, सत्तरी आनी दिवचल ह्या तालुक्यान फाल्यां पर्यंत आमची काबार जाता. आनी तेजे नंतर जी आसा साऊथ गोवा भितर मुर्मुगांव तेजे नंतर फोंडा, काणकोण, केपें, धारबांदोडा आनी केपें मेळोन एक करतले आनी मागीर सांगें ताचोच भाग म्हणून 6 तारखेक येत्या 6 तारखेक काणकोण हांगा आमची विजय सरदेसाय आमचे पार्टीचे अध्यक्ष येवपाचे आसा. आनी ताच्या येवपाचे कारण इतलें की लोकांनी ग्रिव्हन्सीस आयकून घेवप. जसो आमी फाटल्या वेळाचेर आमी घेतलेले पूण सगळे तालुके आमी कवर करपाक पावले ना म्हूण काणकोणाक ह्याय वर्साक अधिवेशनाच्या पयलीं हें आमचें ठरयल्लें आसा. बाकीचो प्रोग्रामाची रूपरेषा आमचे अध्यक्ष ब्लॉकाचे अध्यक्ष बाब दत्ता तुमकां सगळे विस्तारान म्हायती दितलो. पयली सुवातेर आमच्या काणकोणांतल्या सगळ्या पत्रकार भावांचे ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव तुमकां येवकार दिता. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमी आमच्या पत्रकार भावांक आमी 11 प्रेस कॉन्फरन्साचो टायमींग दिल्लो. आमी थोडोसो वेळ जालो म्हणून आमी दिलगिरी व्यक्त करता. आमच्या पार्टीचे पदाधिकारी बाब विकास तशेंच आमचे उमेश बाब हजर आसात. विकास बाबान सादारण आमचो पार्टीचो अध्यक्ष जो पेडणे टू काणकोण जो एक विजन एक मिशन जे आमच्या अध्यक्षान सुरू केल्या ताच्या संदर्भात बाब विकासान तुमचे कडेन मांडले आसा. पूण काणकोणाक जेन्ना आमचो पार्टीचो अध्यक्ष विजीट करतलो त्या संदर्भात ती जी रूपरेषा आसा जो शेड्यूल आहा तो काणकोणच्या आमच्या सबंद काणकोण मतदारसंघातल्या सगळ्या खोतीगांव टू आगोंदा किंवा म्युनिसिपालिटी अशा सबंद आमच्या भावा भयणांक आमच्या जनतेक कळपा खातीर म्हणून तो शेड्यूल आज आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आज आमी दवरता. पयले सुवातेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 6 तारखेर आषाढी एकादशी आनी त्या निमित्तान आमी अशें ठरयलें की जेन्ना आमचो अध्यक्ष काणकोणा येतलो तेन्ना आमी सगळ्यांत पयलीं तारीर विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरांत आमी देवाचे आशिर्वाद घेवपाक आमी तारीर विठ्ठल रखुमाई मंदिराक आमी विजीट दितले. ताजे नंतर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी फाटल्या असेंब्ली सेशना पयलीं काणकोणाक अश्योच लोकांचे पब्लिकेच्यो ग्रेव्हन्सीस आमी आयकल्ल्यो पार्टीच्या अध्यक्षांनी आयकल्ल्यो आनी आमकां आमच्या काणकोणच्या भाव भयणांनी खूब जाणांनी आमकां असो रिस्पॉन्स दिल्लो की ते आमकां सांगपाक लागले की जर आज गोंयांत गोंयच्या विधानसभेक गोंयच्या सामान्य जनतेचो जर आवाज कोण आसा जाल्यार तो आमचो गोवा फॉरवर्डाचो एकमेव आमदार फातोर्डे मतदारसंघातलो आमदार बाब विजय सरदेसाय. आनी म्हणूनच आज आमी हें जें मिशन हो जो कार्यक्रम आज सबंद गोंयच्या जनतेक मुखार गोंयच्या जनतेच्या मुखाचेर असो प्रश्न उपस्थित जालो आसा की सबंद गोंयांत आज आमकां असो आवाज आयकपाक मेळटा की प्रत्येक गोंयकार आज अशी फिलिंग्स अशी फील करता की आमचो आवाज जर कोण आसत जाल्यार तो विजय. अशें ह्या संदर्भात आमी ह्या तरेन काणकोणाक पयली जी विजीट आहा ती आमी तारीर करतले. ताजे नंतर सेकंड विजीट आमी डायरेक्ट तारीर टू मल्लिकार्जून देवस्थान थंय आमची हें जातलें. मल्लिकार्जून देवाचें दर्शन घेतल्या नंतर आमी रिटर्न जेन्ना येतले तेन्ना आमी तांकां एक विशय तांचे नजरे हाडून दितले तो पेंग्वीन आल्पोराचो श्रीस्थळ पंचायत किंवा फाटल्या दिसांक ती एक अशी ट्रेजडी जाली आनी तो विशय अजुनूय तसोच आसा जेणे करून तो फाल्यां एखाद्या विधानसभेक आमी तो विशय काडून पार्टीच्या अध्यक्षान त्या थिंगाचे लोकल लोकांच्या जिवाची तो कितलो सिरियस आहा
कित्याक सगळे ऑथॉरिटीक तो विशय पयर आमी सगळ्यांनी म्हणजे आमचे पंच मेंबर थंय गांवचे लोकल जे आसा आनी आमी तांकां त्या लोकांक सगळ्यांक आमी मेसेज दिला की आमचो अध्यक्ष येतलो तुमी तुमचे जे काही विशय आसा त्या संदर्भात बँकेन आल्कोलाक जी मोलायसीस जे इतले मोठ्या प्रमाणात त्या टाकयेक स्टोर आसा तो विशय जातलो आनी ताजे नंतर आमी हो विशय तांचे नजरे हाडून दिले नंतर काणकोणच्या संबंध जनतेचे ते सार्वजनीक प्रश्न आसूं ते मागीर पर्सनल विशय आसूं काही समजा स्किमी संदर्भात आसूं बाकीचे जे कितें जनतेचे पब्लिकेचे जे इश्यू आहा ते श्रीस्थ पंचायत हॉल ह्या हॉलांत ह्या सगळे लोकांच्यो पब्लिकेच्यो ज्यो घराणी आसा त्यो आयकपाचें काम आमचे अध्यक्ष पंचायत हॉलांत करतले आनी ताजे नंतर तो कार्यक्रम घडये आमकां टायमा भितर आमी कशें जाता तें पळयतले की शेवट पर्यंत म्हळ्यार प्रत्येक मनीस जो त्या कार्यक्रमाक येतलो ताजी एका एक मनशाची जे कितें प्रश्न आहा ते आमी आयकून घेतले तो घडये 2 जायत 3 जायत कितलो टायम जावप आसूं येता पूण प्रत्येकाचे म्हणणे आमी आयकून घेतले इतले आमी आमच्या काणकोण मतदारसंघातल्या भाव भयणांक आमी एश्योरन्स दिवपाक सोदता आनी आफ्टर दॅट ताजे नंतर आमचे पार्टीचे वर्कर्स आमचे जे कमिटी मेंबर्स आसात तांचे खातीर आमी बारीकसो रिफ्रेशमेंटाचो कार्यक्रम जो आसा तो आफ्टर टी मिटींग सोंपले नंतर तो कार्यक्रम आमी आमच्या श्रीस्थळ जे रेस्ट हाऊस आहा थंय आमी एक रिफ्रेशमेंटाचो आमचे पत्रकार भाव सुद्दां आसतले तेतून आनी अशे तरेन हो जो काणकोण मतदार रिक्वेस्ट करता की तुमी मोठ्या संख्येन श्रीस्थळ पंचायत हॉलांत जो संबंध गोंयच्या लोकांचो जो आवाज जावन आसा तुमच्या भागांतलो तुमच्या मतदारसंघांतलो तुमच्या पंचायत वाठारांतलो तुमच्या म्युनिसिपालिटी वाठारांतलो जो जो कितें विशय जो तुमकां पब्लिकेक फेस करपा पडटा जे विशय अजून सुटावे जाले ना हाजे नंतर जे कितें काणकोणा खातीर बरें जावं येता जावं जे कितें बरें करूं येता हें तुमच्या सजेशन म्हळ्यार पब्लिकेच्या सजेशनांतल्यान ते विशय आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी हेतूंतल्यानच हो कार्यक्रम आज आमी पार्टी एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी आमचो पार्टीचो अध्यक्ष हो विशय घेवन फुडें वयता परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हांव अपील करता की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमात तुमी सहभागी जावचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर